हांव FC शिवोली क्लबाचो प्रेसिडेंट. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम दोनूय टिमी गार्डन एंजल आनी आमचे FC शिवोली दोनूय बरे हावले, पूण आमचे खुबशे गोल चुकलेले आसा. कितलेशे गोल पडटले आसले गार्डन एंजला. ओके, आनी आमी गेमूय आमची हा बरी आनी आमकां लकूय आहा. ओके, तेजेर आमी आयज एका गोलान जिखलेले आसा. आतां तुमचे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा FC शिवोलेचे? FC शिवोली भितर हांव हालींच प्रेसिडेंट जाला. म्हाका दिसता अडेज सुमार म्हयने जाले. आमी हितून आतां कितले म्हाका दिसता 4 काय 5 वर टोर्नामेंट. ओके, आमी पयलीच गेम घालून आमी शिकेरी हिंगा फायनलीक पावले. ओके, पूण आमचो भुरग्याचो एकट्याचो हात सुटलो. ओके, आनी थंयसर मातशें आमकां मार भरलो. परतून आमी आमचे FC शिवोले आमी ऑर्गनायज केलो टोर्नामेंट आनी आमीच थिंगा जिखले आमचे FC शिवोली. आतां सेकंड डिविजन थर्ड डिविजन आसा, तुमकां खंयच्या डिविजन? आमची FC शिवोली म्हणटा पळय ती थर्ड डिविजनान आसा. ओके, लास्ट टायम आमची शिवोलची सेंट एंटनी मान फर्स्ट डिविजनान आसलेली. हांवें तांकां खुबसो फायनान्शियल हेल्प केलोलो की प्रोफेशनलाक पावपाक, कित्याक आमची शिवोलेची प्रोफेशनलाक पावची आनी भुरग्यांकूय बरें नांव मेळचें. तेंचे आमच्या त्या मान्ना सेंट एंटनी मान्नाय क्लबाक बरें नांव मेळपाचें आनी तेंच्या आवय बापायकूय बरे भुरगे तुमच्या हेवता म्हणून एक नांव मेळ. ताका लागून ट्राय केलेली, पूण आमी लास्ट हेका फायनलीक शेणलेले आसा. आनी आमची टीम आतां थर्ड डिविजनाक पळय आहा ते चडशे 95% फर्स्ट डिविजनाचे सगळे शिवोले गेलेले आसा. आनी भुरग्यांनी एक डिसिजन घेतलेले आसा की दे वील ट्राय देयर लेवल बेस्ट टू सेकंड डिविजनान वचपाक. आनी त्या प्रमाणे ते भुरगे वता. हांव जाल्यार एज अ प्रेसिडेंट चड खोशी आसा भुरग्यांचेर आमच्या. आतां जे भुरगे दुसरे फुटबॉल खेळटात तांकां तूं मॅसेज कितें दिता भुरग्यांक? सांगपाचें म्हटल्यार चडशे आमचे शिवोले गांवांत. ओके, आय वॉज अ सरपंच फॉर 21 years. आय वॉज अ वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फुटबॉल एसोसिएशन. म्हाका जाय आमचे गोंयचे भुरगे फुटबॉलान वयर सरलेले आसा. पूण कितें एक सांगपाचें हांव पळयतां आमचे गोंयचे भुरग्यांक खुबसो टॅलंट आसा, बरो टॅलंट आसा फुटबॉलान. पूण आमकां जे पोजिशन वयर भुरग्यांक मेळोंक जाय तें मेळना. थंयसर आमी गोंयकार मातशे फाटीं उरता. पूण भुरग्यांनी होप सोडूंक जायना. केन्ना ना केन्ना तरी चान्स पडटलो भुरग्याक आनी आमचे गोंयचें नांव भुरगे वयर काडटले म्हणून हांव सांगता. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Thank you.